सत्तरींतल्या नगरगांव पंचायतींत कॅशलेस व्यवहार करपाक सुरवात केल्या। कॅशलेस सेवा करपी सत्तरींतली नगरगांव ही पहिली पंचायत आसा आनी गोंयची वारकंड पंचायती फाटल्यान कॅशलेस सेवा सुरू करपी नगरगांव ही गोंयची दुसरी पंचायत। नरेंद्र मोदींच्या डिजिटल भारत संकल्पनेंतल्यान नगरगांव पंचायतीन हें पावल उखल्लां म्हण नगरगांव पंचायतीचो सरपंच पराग खाडीलकर उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर नगरगांवच्यान निलेश परवार। आयडिया कितें म्हटल्यार जनधन योजनाचं जे अकाउंट हांगा काडला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनधन योजना अख्ख्या देशान काडल्या। त्याच्या खातीर आमच्या 70 तालुक्यांचो सगळ्यांचे जनधन योजना आसा, तेंचे डेबिट कार्ड आसा। सो म्हाज्या मनान एक स्ट्रायक जालो की आमी कित्याक कॅशलेस करूं आमची पंचायत। त्या खातीर आमी HDFC वांगडा टायअप करून तेंच्यांनी आमकां POS मशीन दिला। ह्या POS मशिनान गव्हर्मेंटा कडून असल्या कारणान तेंच्यांनी आमकां कसले चार्जीस घेवंक ना, चार्जीस तेंच्यांनी आमकां वेव ऑफ केल्या। सो आमी हांगा पब्लिसिटी करून डेबिट कार्ड आमी एक्सेप्ट करता। डेबिट कार्ड ऑल टायप ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड आमी एक्सेप्ट करता। सगळ्या तुमी जे ऑल पंचायती स्लिप्स आसता, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हाऊस टॅक्स, प्रोफेशनल टॅक्स, सायकल टॅक्स, हे तुमी हांगा स्वॅपिंग करून भरूं शकता। आता रिस्पॉन्स कसो आहा? रिस्पॉन्स बरो आसा। थोडे आमकां एज्युकेट करचें पडटा, ते आमी हांगा एज्युकेट लोकांक करता। जे आमचे स्टाफ आसा, LDC कालिदास रोळकर, तशें आमचे सेक्रेटरी राजेन सावंत, हे तांकां हेल्प करीत आसता लोकांक। तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्लेलें आसा कशें स्वॅपिंग करप, कितें करप, ते लोकांक गायड करीत आसा। तशेंच आमचे कडेन थोडे ट्युटोरियल व्हिडिओ आसा, जेणे करून जे लोक आसा तांकां आमी व्हिडिओ दाखोवन कशें स्वॅपिंग करप, स्वॅपिंगाचे फायदे, तशेंच डेबिट कार्ड आसा ते फक्त ATM पयशे काडप न्हू तर स्वॅपिंग करूंक सुद्दां शकता, हे आमी तांकां पटोवन दिता। तशेंच आतां आमी 15 तारखेची आमची ग्रामसभा ताका आमी HDFCच्या स्वॅपिंग टिमीक आपयला, जेणे करून तेंच्या लोकांक गायड करूं शकता।